एक प्रश्न. प्रतिदिवस आमगेल मनांतू कितली आलोचना एके थॉट्स येता म्हूण आमकां काउंट करचे जातवे. केलो जन सांगतात ती 100, 200, 500, 1000, लक्ष म्हूण सांगून. वय हे आलोचना एके थॉट्स म्हळ्यार प्रति एक सेकंड, निमिष, घंटो, प्रति एक दिवस कितली येता म्हूण आमकां सांगच्या साध्य ना. लक्ष गटल्याक आमकां आलोचना करच्याक समीत फुरसत जायना तितले वैरी 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 थॉट्स येता आसता. एक विशय कसो म्हळ्यार इतले थॉट्स आमगेल मनांतू प्रति दिवस येताना आमी हे घेवन कशी भोंवच्याक साध्य आसा. सो हे थॉट्स आयिल तशी आमी खंयची घेवका खंयची सोडका म्हूण निर्धार करचे आमगेल हाता आसा. सक्कड जनाक नमस्कारू. हांव सुमती गजानन पैतोनसे, विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सक्कड वीक्षकांक आमगेल मनोचैतन्य कार्यक्रमाक स्वागत करता आसा. आयच विशयो मस्तू आलोचना अनगत्य जावन कोरनाकांते म्हणून. स्टॉप ओवर थिंकिंग. एक चेल्लो आशिल्लो. ताका केन्नाय कोणाले एक विशय आसच्या पुरो, एक खंयचे घटन आसच्या पुरो ताजे बगे चिंत कोरून ताका एक नेम्मदी नातला म्हणके जावन आसता. तो एक गुरू लावत्ता आनी सांगता, गुरुजी म्हाका अशीच एक समस्या आसा म्हणून. गुरू सांगता, तूं मेगेलोट यो, हांव तुका एक न्हंयच व्हरता म्हणून एक न्हंयच बदी व्हरता आनी सांगता हे फातोर घेवन त्या न्हंयत उड्डय म्हणून. एक फातोर वो उडयतना ते न्हंय अल्लोल कल्लोल जाता. ಸ್ವಲ್ಪ वेळ सोडताना ते न्हंय शांत जाता. आतां गुरू सांगता कंटिन्युअस जावन वैरी वैरी फातोर उडयता वचा म्हूण सांगून. वैरी वैरी फातोर उडयतना ते न्हंयच्या शांतते आसना अल्लोल कल्लोल जाता आसता, हालता आसता. गुरू सांगता तशी आमगेल्या मन म्हळ्यार हे न्हंयची मणकेची. आमगेल आलोचना आयिल तशीची आमी ते शांत करच्याक प्रयत्न करका. त्या सोडून वैरी वैरी आलोचना करता आसल्यार आमगेल मनाक शांती आसना, नेम्मद आसना. ताजे निमित्त आमगेल्या देहा वयर वरकेन ताजे परिणाम जाता म्हूण गुरू सांगता. कडे चल्लो निमगिता हे आलोचना यान तशी कसल करका म्हणून. गुरू सांगता तूं एक फातोर घे म्हणटा. वो एक फातोर घेता. त्या फातोरू पळ्या म्हणटा. पळयता. त्या फातराचें वर्णन करे म्हणटा. तो चलो सांगता हे स्मूथ आसा, ह्या चिकेच घट्ट आसा आनी हाजे वेट इतलें आसा म्हूण ताजें वर्णन करता. आनीक फातोर काडी म्हणटा. तेवे तशीची पळ्या ताजें वर्णन करे म्हणटा. अशीची 3, 4, 5 फातोर काडता वच्चाक सांगता तो. चल्लो ಸ್ವಲ್ಪ वेळ नंतर म्हणटा आनी म्हाका फातोर विंचुच्या साध्य ना, म्हाका ऑलरेडी जड जाता आसा, कसं करचें म्हणटा. ताका गुरू म्हणटा कसं जाता आस तुका म्हणटा. मगेल हात दुखता आसा, म्हाका चमकुच्या कश्ट जाता आसा हे फातोर घेवन म्हूण सांगता. आतां हे जड उणी करका जाल्यार हाता दुखी उणी करका जाल्यार तूं कसं करका म्हूण सांगता. ताका हो सांगता हांव तोगू घाल्यार मगेल हाता दुख उणी जाता. हां तोगू घाली म्हणटा गुरू. पुरा फातोरू तोगू घालतरी हाका चिके आराम जाता. हो सांगता आतां म्हाका निराळ जाल्ल्या म्हूण सांगून. गुरू सांगता प्रति एक आलोचना येताना आमी ते पळोवका फातोर पळयला म्हणके ह्या आलोचनेचे अगत्य आसवे. हाजे निमित्त म्हाका कसले लाभ आसवे. लाभ ना म्हूण जाल्यार अनगत्य टेन्शन म्हूण जाल्यार त्या आलोचना काणू बदीन दवरका. हे एक आमी अभ्यास केल्यार आमी हे टेन्शन एक आमगेले एक नेम्मदी कसो आसा ते आमकां घेवच्या साध्य आसा. एक गुरू शिष्य न्हंयचे लागीं वता आसतना तांकां संन्यासी दोग जणे तांकां ते न्हंय दांटून मुखार वचका. थंय एकली चिल्ली राबून आसता. तिका वरकेन न्हंय दांटूका आसता. ती सांगता म्हाकाय चिके सहाय करान ती म्हणून. गुरू कसो करता ते चिल्लये उक्कोळून आनीक बदी सोडता. ह्या शिष्याक एक पटी आश्चर्य जाता. कडे गुरू ताजितलाक तो चमकून मुखार वता राबता. शिष्य म्हागशी वता. 1 घंटो जाता, 2 घंटो जाता, 3 घंटो जाता. शिष्याल मात्यान हेच आलोचना कशी आमगेल गुरून त्या चिलये उक्कळ्या म्हूण सांगून. कडेर ताका तडसून घेवचें जायना. तो सांगता गुरू लागीं गुरुजी आमी संन्यास जावन चिलयांक तशें आपडचें ना जाल्यार तूं तिका उक्कोळून घेवन आनीक बदीन सोडली नव्या म्हूण सांगून. गुरू सांगता हांव तिका तावडीच त्या बदीक सोण जाल्ला, तूं आनीकय तिका घेवन भोंवतस म्हूण सो गुरू सांगता.
हे आमगेले स्वभाव खंयचे एक घटने खंयचे एक मनशाल बगे अनावश्यक जावन चिंतन करता करताची आमगेले नेम्मदी वायट करून घेवचे कशें हें आमी स्टॉप करूं येता हाका कसल करूं येता मस्त हव्यास आसता संगीत आसच्या पुरो डान्स आसच्या पुरो पेंटींग क्राफ्ट कसलेय पुणी आमी आमगेले हव्यासांत मुळगून गेल्यार हें पुरो आलोचन येवचे आमी उणी करून घेवं येता तशीची एक झेन प्रोवर्ब आसा चमकताना चमकयांती खाताना खायांती निद्दताना निदयांती म्हूण सांगून कसल तशें म्हळ्यार आमी वर्तमानांत आसका म्हणून लिव इन द प्रेझंट मस्तू भविष्यत काल आणि भूतकाला ಬಗ್ಗೆ आलोचन करच्यानज आत्त कसं करतांती ताजे ಬಗ್ಗೆ मात्र फोकस करका आणि हे ओव्हर थिंकिंग म्हळ्यार अनगत्य जावन आलोचन करचे उणी करून आमगेले दैहिक मानसिक आरोग्य राखून घेवका म्हणून सांगतची हे अभ्यास करूया वे म्हूण तुमगेला निमगीतची आयची मनोचैतन्य कार्यक्रम मुक्षित आसा सकट जनाक नमस्कार.